किंग मोमोची राजवट लागू। कार्निवल मिरवणुकीक पणजेच्यान जाली सुरवात। रंगीबिरंगी फ्लोट पळोवपाक गोंयकार आनी पर्यटकांनी मोठ्या संख्येन लायली हजेरी। बाबूच्या चल्याच्या व्यावसायिक फ्लोटान फोडले वादाक तोंड। म्हादय लवादाक मेळ्ळी मुजत वाड। लवादाचो आदलो आदेश अधिसूचित जातलो। सुप्रीम कोर्टा मुखावयली सुनावणी शेळयतली। सीएए आणि एनआरसीचेर चर्चीन पॉप्युलर फ्रंटा वांगडा हात मेळयिल्ल्याचो गोवा सुरक्षा मंचान केलो निषेध। संघटनेचो आकांतवादी म्हूण उल्लेख करीत बंदीची केली मागणी। क्लाफासा कडल्यान राजीनाम्याची मागणी। गिरदोली तिसरे खेपे बायल उमेदवारा खातीर राखीव। लोकांनी केलो विरोध। आपूण लोकां वांगडा म्हणटा क्लाफास। येवकार, हांव शिवेंद्र तारी। पळयात खबरो विस्तारान। कार्निवालाक शेनवारच्यान सुरवात जाली। गोंया आयज सावन 3 दीस किंग मोमोचे राज्य आसतलें। पणजे जाल्ल्या कार्निवाल मिरवणुकीत किंग मोमोन खायात पियात आनी मजा करात हो संदेश दिलो। तरातरांचे हे चित्ररथ पळोवपाक लोकांनी तशेंच पर्यटकांनी मोठ्या संख्येन गर्दी केल्ली। I, King Momo, King of the Carnival, welcome you one and all to this annual event of the Kingdom of Goa. With this, I declare the Carnival festivities of the year 2020 open. All right, ladies and gentlemen, we need to... Viva Carnival! Viva Carnival! Viva Goa! कार्निवालाक सगळ्यां खातीर समान नेम आसता काय थंय समानते परस वेगळे नेम आसता? पणजेच्या कार्निवल मिरवणुकीच्या पयल्याच दिसा अशा तरेची वातावरण निर्मिती केल्ली। व्यावसायिक फ्लोटांक कार्निवल मिरवणुकीत आस्पावन घेवचे नात म्हणून सांगलेले। वेळ पडली जाल्यार व्यावसायिक फ्लोटांचेर पुलीस कारवाय करपाची शिटकावणी पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान दिली। पूण शेनवारा जाल्ले कार्निवल मिरवणुकीत वेगळेच चित्र पळोवपाक मेळ्ळे। बाबू आजगांवकाराच्या चल्याचे मालकीचो आऊल क्लबाचो फ्लोट मिरवणुकीत आसलेलो। व्यावसायिक डान्स क्लब आणि शेनवारा राती क्लबात आयोजित केल्ल्या व्यावसायिक कार्निवल डान्साची जायरात तेचेर प्रदर्शित केल्ली। फ्लोटाच्या बॅनराचेर आऊल क्लबाचो लोगो दिसून येता आणि चेडवां गाडयेंत नाचतना दिसतात। गाडयेच्या चारय वाटांनी लायिल्ल्या बॅनरांचेर व्यावसायिक आस्थापनांची जायरात दिसून येताली। शेनवारा राती जावपाशिल्ल्या कार्निवल डान्सा खातीर लोकांक आपोवणें आसलेलें। हें फुकट न्ही, तुमकां तेचे खातीर पयशे फारीक करचे पडटले। आणि आता पळयात पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान व्यावसायिक फ्लोटां विशीं कितें सांगलेलें तें। फ्लोट्स म्हणटा गोंयची संस्कृती आनी गोंयचे जे ट्रेडिशनल आहा ते दाखोवपी आसतले भितर। जो आमचो ट्रेडिशनल गांवांत चलता गोंयचो तो आमी शहरान हाडला न्ही, तोच आसतलो जो आमी इतली वर्सां करीत आहात। एक येवन कोणी येवन खंयचेंय कितें घालीत भितर, फाल्यां एकटो हाडून सीए हाडून घालीत की फ्लोट्स हे ट्रेडिशनल फ्लोट्स आसपाक जाय। आमची संस्कृती आमचे गोंयकारपण हे दाखोवपाचे फ्लोट्स आसपाक जाय। अंधाधुंदीचे फ्लोट्स थंय येवपाक जायना, कसलेच बेकायदेशीर। तेज्या खातीर जी समिती आसा सगळ्या गोंया भितर हर एकट्याचे भितर जी काडल्या ते आमी पणजी, मारगांव, वास्को, म्हापसा, कुडचरी, मोर्जी
ह्या कमिटी भितर स्क्रिनींग कमिटी आसतली, जो फ्लोट समज बेकायदेशीर आयला भितर आनी कसलेय पब्लिसिटी करपाक लागला तो रद्द करपाक आनी पुलीस एक्शन घेतली। हे विशीं आमी बाबू आजगांवकाराची प्रतिक्रिया जाणून घेवपाचो यत्न केलो। आमकां तेका एक सादो आनी सरळ प्रस्न विचारपाचो आसलेलो, तूं ह्या वेवसायीक फ्लोटाचेर पुलीस कारवाय करतलो की ना तें, पूण तो आमकां मेळ्ळो ना। पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार। म्हादयच्या प्रस्नान अचकीत आपलो बान फोडलो आनी ती परत व्हांवली म्हादय लवादा मुखार। जलशक्ती मंत्रालयान नवी अधिसुचोवणी काढली आपल्याच आदेशाचेर परत सुनावणी घेवची म्हणून, कारण गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी केंद्र सरकारानय लवादाच्या आदेशाचेर कांय प्रस्न उपस्थित केल्ले। तेका लागून आता लवादाचो आदलो आदेश अधिसुचीत जावचो ना आनी सुप्रीम कोर्टा मुखावयली सुनावणी शेळयतली। म्हादय उदका लवादान आपलो निर्णय 14 ऑगस्ट 2018 ह्या दिसा दिल्लो, पूण त्याच दिसा महाराष्ट्रान आपल्यो हरकती लवादा मुखार दवरलेल्यो। गोंयांत तर 2 फावटी 20 ऑगस्ट आनी 20 सप्टेंबर, कर्नाटकान 13 नोव्हेंबर, जाल्यार केंद्र सरकारान 15 जानेवारीक तेचेर सुनावणी घेवन पोरू ऑगस्ट मेरेन लवाद आपलो नेवो निर्णय दिवपाचो आसलेलो, पूण तेचेर कांयच हालचाल जाली ना। देखून गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी केंद्र सरकारान लवादाच्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लेलें। तेचेर 20 फेब्रुवारी सावन सुनावणी सुरू जाल्ली। फुडली सुनावणी 15, 16 आनी 22 जुलयाक दवरलेली। इतल्यान अचकीत 17 फेब्रुवारी दिसा जलशक्ती मंत्रालयान अधिसुचोवणी काडली आनी म्हादय लवादाचो कार्यकाळ 19 ऑगस्ट मेरेन वाडयलो, म्हटल्यार फुडले 6 म्हयने। हे मजगती लवादाचो आदलो आदेश अधिसुचीत करचो म्हणून सुप्रीम कोर्टान पयरूच सांगलेलें। तेचें आतां कितें जातलें आनी सुप्रीम कोर्टाच्या फुडल्या सुनावणेचें कितें जातलें? सरकार म्हणटा आमी आतां लवादा मुखार जावपी सुनावणेचेर लक्ष केंद्रीत करतले। म्हादय बचाव अभियानाचो सचिव राजेंद्र केरकार म्हणटा सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी मुखार व्हरचीच पडटली, मात आतां कायदेशीर लढाय होच एकमेव उपाय। ऐकात। सध्या सर्वोच्च न्यायालयान जो निकाल दिल्लो अंतरीम निकाल, त्या संदर्भात बरोच गोंधळ निर्माण जाल्लो आसा की 15, 16 आनी 22 जुलय 2020 ह्या 3 दिसा जंय सुनावणी जावपाची आसली सर्वोच्च न्यायालयान गोंयच्या याचिके संदर्भात, ती सुनावणी खरें म्हणजे आतां फुडें धुकलची पडटली, कारण लवाद जो स्पश्टीकरणाचो अहवाल दिताले ताचेरूच ह्या एकंदर सुनावणीचें भवितव्य अवलंबून आसा आनी ताका लागून आणखी 6 म्हयने तरी सध्या जो आमचो निकाल जो आसा तो लवादान दिल्लो अधिसूचित करपाची जी मागणी जी आसा ती मागणी आतां फुडें वयतली। आतां जी ऑर्डर सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ली आसा ती ऑर्डर जी आसा ती बदलून घेवच्या खातीर गोंय सरकाराक आनी कर्नाटक सरकाराक सर्वोच्च न्यायालया समोर ह्या संदर्भातले स्पश्टीकरण मागचें पडटलें। म्हाका तरी दिसना की कर्नाटकाक ह्या गजालीचो फायदो जातलो। म्हादय जी आसा तिचें अस्तित्व राखच्या खातीर आमकां केवळ आतां सध्या पर्याय उरलेलो आसा तो कायद्याचो आसा आनी ताका लागून जास्तीत जास्त कायदेशीर रित्या आमची बाजू जी आसा ती भक्कम कशी जातली ह्या नदरेंतल्यान गोंय सरकार आनी गोंयच्या लोकांक प्रयत्न करचे पडटले। सत्तरेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। सीएए विरोधात शुक्रारा पणजे जाल्ले रॅली उपरांत रोखड्योच प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात। गोवा सुरक्षा मंचाचो फुडारी सुभाष वेलिंगकारान ह्या रॅलीचेर टिका केल्या। चर्च आनी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ह्या मुस्लिम संघटनेन रॅली घडोवन हाडली असोय ताचो आरोप। मडगांवच्या भाजपा मंडळानूय ह्या रॅलीचेर टिका केल्या। सोनसड्यावेल्या कोयराचेर सचिवालयात म्हत्वाची बसका आसतना मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीक रॅलीक वचपाची कितें गरज आसलेली असो प्रस्नय तांणी विचारला। गोंयांत सुद्धा ताजे हात आसा आनी त्या चर्चीचे आनी तांचे साठे लोटे आसा अशा प्रकारचो आरोप गोवा सुरक्षा मंच करता। पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचेर बंदी हाडची अशें गोवा सुरक्षा मंचाची मागणी आसा, कित्याक हें टेररिस्ट एक्टिविटीन गुंतला। आर्च बिशपान गोंयच्या पॉलिटिकल हिस्ट्रीन पयले फावट धार्मीक डिवायड जो आसा, रिलिजियस डिवायड हो निर्माण केलो। ताणें कॉल दिलो अक्रॉस पार्टी लायन्स ख्रिश्चन कॅथलीक आमदार जे आसात तांणी एकठांय येवचें म्हणून, आनी त्या प्रमाणे इन्क्लुडींग BJP म्हणजे रुलींग पार्टी
बाकीच्याय पक्षांतले काँग्रेसचे बी अशे सगळे 16 आमदार जे आसा कॅथलीक आमदार हे बिशपा कडेन जमले आनी ते सगळ्यांनी मेळून हे इल्लिगल गजाली ज्यो आसात 13 त्यो पूर्ण करच्यो अशा प्रकारची प्रेशरायज करपाचो प्रयत्न गव्हर्मेंटाक केलो. दिस इज डायरेक्ट पॉलिटिकल इंटरफियरन्स ऑफ द चर्च. धार्मीक म्हणून दुसऱ्यांक हें करतात आनी स्वता चर्चीन म्हणजे आज हे 2 इन्सिडेंट्स आमी घेतात, पण हाज्या पयलीं अशा प्रकारचो प्रयत्न सोशल एक तोंड फेस निर्माण करता चर्च आनी ताज्या फाटल्यान इंटरफियरन्स हांगाच्या सगळ्या अर्थकारणान आनी राजकारणान करता. पणजे सेक्रेटेरियेटान मडगांवचो एक ज्वलंत विशय म्हणजेच जो संसड्या वयलो गार्बेजीचो विशय आसा, हो विशय सुटावो करपा खातीर एक हाय पावर्ड कमिटीची बैठक जाली आनी इतलो हो मडगांवच्या खातीर म्हत्वाचो विशय थंय डिस्कस करपा खातीर ही मिटींग आसतना सुद्दां दुर्दैव म्हणटा आमचे मडगांवकारांचे सगळ्यांचे की मडगांवचो जो आमदार आसा, जो आतां लिडर ऑफ ऑपोजिशनूय आसा, हाका मात ह्या मिटिंगेक वचप हें म्हत्वाचें दिसलें ना. गांवच्या म्युनिसिपालिटीन मोठें पावल उखलिल्लें आसा, थंय वचून तो प्रश्न सुटावो करपा खातीर प्रयत्न करप हें सोडून जे डिविजीव पॉलिटिक्स आसा, देशाचें विघटन करपाची हें जें कारस्थान आसा, हाका सपोर्ट करपा खातीर त्या आझाद मैदानाचेर वचून जो बशिल्लो आसा, त्या सगळ्या गजालींचे, ह्या घटनेचे आनी अशा प्रकारच्या ह्या मडगांवच्या आमदाराच्या उद्दिश्टांचे भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी खर शब्दान हांगा निशेध करपाक सोदतात. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. जिल्लो पंचायत वेंचणुकी खातीर राखीव प्रभागांची घोशणा केल्या उपरांत सत्ताधारी भाजपा भितर केस्तांवां जाल्या. गिरदोलीच्या राखीवते वेल्यान कुंकळेचो आमदार क्लाफास डायसाक कांय लोकांच्या रागाक तोंड दिवचें पडलें. तशेंच क्लाफासाक जबरदस्तीन राजिनामो दिवपाचें आश्वासन लोकांक दिवचें पडलें. गोंयांत 22 मार्चाक जिल्लो पंचायत वेंचणूक जातली. वेंचणुकीच्या राखीव प्रभागाची घोशणा उसरा केल्ल्यान राज्य वेंचणूक आयोग आनी प्रशासनाचेर आरोप जातात. तशेंच वेंचणूक प्रक्रिया आनी राखीवतायेच्या विशया वयल्यान विरोधकूय सरकाराचेर तुटून पडला. आनी लोकांन जर तुका फोर्स केलो तूं रिजायन जा आमी तुका पळयता म्हणलें जाल्यार मुखाल्लें कितें लोकांक सांगता डिसिजन हांव घेतलो, लोकां हरल्यान हांव वचून लोकांनी सांगल्यार रिजायन जा म्हळ्यार तूं रिजायन हांव जा. रेडी आसतलो. आतां लोक म्हाका घरा गायलो तूं MLA तूं कितें चोयता सो आमी लोकांक कितें आन्सर दिवपाचो. ऑटोमॅटिकली जनरल जाता कित्याक 2 पार्टी रिजर्व जाल म्हणटरी तिसरी पार्टी जावपाकूच जाय. 2 पार्टी पासून जायना, गेल्या पार्टी पासून तेणें केलोलें रिजर्व. एक पार्टी भायर जाल्यार परत भायर जायना थोडे असं केलो तेणें, तेन्ना होगे रावले लोक. आतां परत तिसरी पार्टी भायलोची अन्याय न्हू गिरदोली कॉन्स्टिट्युन्सीक. आमी कोटा वयतले नाल्यार आमदारान भायर सरपाचें. कित्याक रावपा जाय आमदाराक तें आयकना जाल्यार आमी आमदारा वाटेन आहाय. आमी काँग्रेसी आसलो भितर आमदार आहा ते सायडीक गेले म्हणजे आमी आतां आमदारा वाटेन कसो रावपाचें. ते गेले ते आयकना जाल्यार आमगे आनी कोण आयकतलो फाल्यां. आमदारागे पासून ते आमगे तर कोण आयकन आमकां तर मनीस दिना सारको जाल्यार आमी आमदारा वाटेन कित्याक रावपाचें. त्या परस आमदारान रिजायन जाल्यार बरें. 3 पार्टी जाले आतां लेडीज आमकां पडोंक लागल्या आनी अशें करून आमगेलो हे कॉन्स्टिट्युन्सीचे कितें कोन्न हें जातलें डेव्हलपमेंट जातलो. हे पार्टी आमकां जेंट्स पडपा जाय आसलो आनी हो जेंट्स आमकां दिवपा जाय आसलो. आतां आमदार आहा आमदारागे पासून ते आमगे तर कोण आयकन आमकां तर मनीस दिना सारको जाल्यार आमी आमदारा वाटेन कित्याक रावपाचें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. पगार वाड आणि हेर मागण्यो घेवन गोवा सहकारी बँक कर्मचाऱ्यांनी शेनवारा बँकेच्या मुख्यालया मुखार निदर्शनां केली. बँक वेवस्थापनान 2014 उपरांत कर्मचाऱ्यांची एकूय मागणी विचारान घेवंक ना अशें तांचें म्हणणें. फाटले खेपे 2009 ते 2013 ह्या काळात बँक वेवस्थापनान पगारवाड दिल्ली, पूण 2014 उपरांत पगारवाड दिवंक नाशिल्ल्याचे बँक कर्मचारी सुभाष नायक जॉर्ज म्हणटा. The management has not settled our demands for the last so many years. Our last wage settlement was signed in the year 2009. From 2009, over 10 years have passed. There is no wage revision in Goa State Cooperative Bank. So we are demanding that the management should immediately revise the wages and service conditions of all the employees and officers. Demands is normal every 4 or 5 years.
the bank employees have to be given a wage rise. So the last wage revision was given for the period from 2009 to 2013. So after 2014, there is no wage revisions. We are expecting that reasonable wage rise should be given from 2014 onwards. We have been approaching the management from time to time. Initially, there was a board of administrators was appointed. They assured us, and they did not settle. Now the new board has taken over, and they also are giving assurances and excuses, but not settling. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकार. संसोड्याचो विषय अजूनही सुटूंक ना. दुसरे कडेन कोयराचे ढीग वाढत आसात. अशें आसले तरी सरकाराक संसोड्याचो विषय जाग्यार घालपाक जमले ना. दर दिसा एकठांय जावपी कोयराचेर प्रक्रिया करपा खातीर मशिनरी घालपाक गोंय घन कोयर व्यवस्थापन महामंडळाक अजून वेळ जाय अशें मंत्री मायकल लोबो म्हणटा. संसोड्याच्या विशयाचेर शुक्रारा सांजे सचिवालयात उच्च स्तरीय बसका जाली. हे बसके उपरांत मंत्री मायकल लोबो गोवा 365 कडेन उलयलो. गोंय धन कोयर वेवस्थापन सद्याक संसोड्या वयल्या पयलींच्या कोयराचेर प्रक्रिया करता. फार्मांतोचें मशीन बंद पडिल्ल्यान संसोड्यार दर दिसा येवपी कोयराची प्रक्रिया जायना. दर दिसा येवपी कोयराची प्रक्रिया करपा खातीर मडगांव पालिका सद्याक कंत्राटदाराचो सोद घेता. Till then, temporary solution for Sonsodo for the waste of Margaon and Fatorda, that is wet waste चे उलयता. आमी GWMC will float a expression of interest for 30 tons per day. wet waste तेंचो 30 to 35 tons येता. वो जो wet waste तेंचो येतलो वो ट्रीट करपा खातीर एक कॉन्ट्रॅक्टर आमी GWMC हाडटले आनी थिंगासर तेणें तो प्लांट घालप. सो वी वील फ्लोट एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट म्हणून हे फायनल डिसिजन जाला. बट वॉट विजय इज सेईंग दॅट वी आर हँडिंग ओवर द प्लांट मीन्स वी आर हँडिंग ओवर सोसोडो फ्रॉम टुमॉरो टू गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. कॅन नॉट बी डन लायक दॅट. वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट फ्रेश वेस्ट. तो ट्रीट करपा खातीर आमचे कडेन आयचे तारखेन थिंगासर मशिनरी ना. आनी आमी जे लिगसी वेस्ट आतां गेली 30 वर्सांचो वेस्ट आहा तो ट्रीट करपाक मशीन घातला. पूण ह्या फुडें आमी थिंगा धाकटे मशीन घालता जिंगा 35 टन्स पर डे वेस्ट ट्रीट जातलो. फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा हे बसकेचो कांयच फायदो जालो ना. सद्याक तात्पुरती उपाय येवजण करपाची गरज आसली तरी सरकार मात लांब तेंपाची उपाय येवजण करपाक सोदता अशें तांचें म्हणणें. गव्हर्मेंट सोल्युशन ऑफ द लॉंग टर्म is not going to be there because the government will be dead in the long term. The short term I was trying to get solid waste management to take full responsibility. Committee solution which is being sought. Committee will never able to bring solution. Committee will only bring meetings. And that is why I feel this meeting is inconclusive. Till the time we identify a private contractor to fit the shoes of Fomento. Issues should be solved. And we don't want to do politics with it, like the government wants to do on everything and anything. We don't want to do any politics. What are the points discussed? सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार अमर चावारिया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. घरगुती वापराच्यो आनी हेर गरजेच्या वस्तू खातीर तुमकां पयस वचपाची गरज ना. एकाच पाख्या तळार तालिगांवच्या गोवा बाजारांत सगळ्यो वस्तू तुमकां मेळटल्यो. गोवा बाजार ह्या हायपर मार्केटाचें आमदार जेनिफर मॉन्सेराताच्या हस्तुकी शुक्रारा उक्तावण जालें. पळयात पुराय बातमी. Yeah, so today we've inaugurated a new supermarket. I would like to wish the proprietor all the very best. And just gone through the supermarket, and it's really very beautiful, very well organized, and it's really big. So a lot of variety of things that are here, and it's a great place actually to open the hypermarket because Talegaon is more like a city now, and so many people around, and very convenient also for the people living in this locality. To Sandeep Rai is done really good job. Good decoration, good foods, everything. So I wish him further for second branch immediately. This is a hypermarket idea at Goan where you can get all sorts of Indian food, plus the international pet foods also, and also organic things also available. And this is a kind of a
shopping complex open so that people around who have not got this facility, they can take the advantage of this kind of facility wherein at one go they can go for all the other things whatever for their household items. कोरोना व्हायरसाक लागून चीन आणि हेर देशांनी कितल्याशाच लोकांक तांचो जीव वगडावचो पडलो. कोरोना व्हायरसान सबंद जगभरातल्या लोकांच्या मनात भिरांत निर्माण केल्या. देखून आर्ट ऑफ लिव्हिंगान कोरोनाच्या संसर्गापासून कशे पयस रावप हाचेर चर्चा सत्राचे आयोजन केलां. हे चर्चा सत्र 25 तारखेर सांजे 6 वरांचेर मडगांवच्या रवींद्र भवनात जातलें. थोड्यांचें मत अशें आसा की श्वासांतल्यान तो पसरना, पूण समज एक बोट त्या व्हायरस आशिल्ल्या कितेंय खंयच्या वस्तूक जर लागलें आनी तें बोट जर तोंडांत गेलें जाल्यार तो व्हायरस चड प्रखर तरेन लागता. विश्व आध्यात्मीक गुरू श्री रविशंकर हांचे आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे वतीन आमी एक कार्यक्रम दवरला. ह्या कार्यक्रमाक हांव डॉक्टर वेंकटेश हेगडे आनी एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दिगंबर नायक हे दोगी जाण ह्या व्हायरसा बद्दल उलयतले, ह्या व्हायरसान जावपी त्रासा बद्दल उलयतले, कशे ह्या व्हायरसा पासून आमी स्वताक पयस दवरपाक शकतात हाजे बद्दल उलयतले. बाळेच्या श्री रामपुरुष कामाक्षी देवळाची दिवजां शुक्रारा व्हडा उमेदीन मनयली. 125 बायलांनी व्हडा संख्येन हातून वांटो घेतिल्लो. कामाक्षीची पुजा आनी आरती जाले उपरांत 125 बायलांनी हातीन दिवल्यो घेवन देवळाक प्रदक्षिणा घातल्यो. अनबिटेबल डान्स अकॅडमी नाच गोंयकारा ह्या 6व्या अखिल गोंय ममीज सोलो डान्स सर्तीचे आयोजन केलां. फेब्रुवारीच्या 29 तारखेर वास्कोच्या हॉटेल झेड स्क्वेअरा कडल्या इन्व्हिटेशन सभाघरात ऑडिशन आसा. हेजे ऑडिशन 29 फेब्रुवारीक जातले. इन्व्हिटेशन हॉल हॉटेल झेड स्क्वेअर वास्को. हेजे विनरांक कॅश प्रायज 15,000 ट्रॉफी सर्टिफिकेट आनी गिफ्ट हॅम्पर्स मेळटले. आनी हेज्या भायर आनी खुबशे विनर्सा खातीर प्रायजीस दवरलेले आहा, लायक रनर अप, बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट एक्सप्रेशन्स आनी हायेस्ट वोट्स ऑन यूट्यूब. हेजे ग्रँड फिनालेचे जज फुलवा खामकर आसतले, हू इज DID सुपर मॉम, बुगी वुगीचे विनर, डान्स महाराष्ट्र डान्साचे जज आनी एका पेक्षा एकाचे जज, प्लस त्यांनी नटरंगाचे कोरियोग्राफरूय म्हणून आहा. जी वुमन्स आसात जी खास करून आपले चूल मूल हे सगळे पळयता, पूण त्या खेरीज सुद्दां अनबिटेबलान अशें केल्लें आसा की ह्या सगळ्या बायलांक एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट करून दिल्लो आसा, जेणे करून आयज 5 सिजन सोंपोवन आतां 6व्या सिजनार आमी पावल्ले आसा. आनी गोंयांत ह्या बायलांक एक रेकॉग्नायज मेळ्ळें आसा की आयज ती डान्सर ह्या नात्यान ती फुडें चल्ल्या. ती स्वता आपल्या भुरग्यांक घेवन क्लासीक येतात आनी क्लासीक घेवन फक्त क्लासी पुरती मर्यादीत न रावता स्वता आपुणूय डान्स करता. आयज भुरगीं फक्त गोवा लेवलाक नासून नॅशनल लेवलाक पावल्लीं आसात. 2nd राउंड 3rd राउंड हे इतले फुडें रियलिटी शोन येयल्ली आसा. आनी इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो. भाइयों बहनों और मेरे प्यारे देशवासियों, गोवा के कुठाली में इतना ट्रैफिक ब्लॉक होता है कि मडगांव से पणजी जाते वक्त और पणजी से मडगांव जाते वक्त दिल धक धक करने लगता है कि कहीं इस ट्रैफिक ब्लॉक में मैं फंस ना जाऊं. मेरे देशवासी कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन से उन्हें बहुत तकलीफ हुई है. मित्रों, अब आप मुझे बताइए, आपको कभी भी कुठाले की इस ट्रैफिक ब्लॉक में लूज मोशन हुआ है क्या? इससे बड़ी तकलीफ हमारे दुनिया में शायद और कहीं पर भी नहीं होगी. और इसलिए हमारी सरकार ने
पणजी से मडगांव ट्रेन सर्विस शुरू करने की योजना बनाई है। ये पळयात, ह्यो फकत पिशांक काडपाच्यो खबऱ्यो। मडगांव स्टेशन आसा, पणजे रेल्वे स्टेशन ओजून जाल्ले कडेन ना, तांकां पयलीं रेल्वे स्टेशन करा म्हणून सांगात, मागीर ती ट्रेन घाला म्हणून सांगात। भाइयों बहनों, अब आप मुझे बताइए, पणजी में अगर रेलवे स्टेशन नहीं है तो ये हमारी गलती है क्या? ये जो मडगांव से ट्रेन छूटेगी, ये ट्रेन पणजी में कहां रुकती है? जहां रुकेगी वहीं पर स्टेशन भी बनेगा। और ये हमारे सरकार की उपलब्धि होने के कारण इस ट्रेन का नाम मेट्रो नहीं, बल्कि इस ट्रेन का नाम होगा मित्रों।